संजीवनी साखर कारखानो ह्या वर्सा सुरू करप शक्य नाशिल्ल्यान गोयचो ऊस खानापूरच्या साखर कारखान्यात धाडटले। संजीवनी साखर कारखान्याची स्थिती अशीच उरल्यार फुडल्या वर्सा लेगीत गोयचो ऊस खानापुरा धाडटले अशें सहकार मंत्री गोविंद गावडेन सांगले। पूण अशें आसले तरी कारखानो फुडल्या वर्सा सुरू जातलो असो आशावादय ताणें उक्तायला। ऊस खानापुरा धाडचे पयलीं ताचें वजन करपाची मागणी घेवन ऊस उत्पादक शेतकारांनी मंत्री गोविंद गावडे आनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली। गोंयचो ऊस खानापुरा व्हरपा खातीर सरकार पयशे फारीक करतलें। सरकारान ही गजाल मान्य केल्या। तशेंच ऊस आदींच्या दरानच घेतले अशें गावडेन सांगलें। फाल्यां सकाळीं येता कडेन आमी जें काम आमी हातान घेतिल्लें आसा रिवायवल ऑफ द शुगर फॅक्टरी प्लांट सोबत घडये आमी फाल्यां फुडल्या वर्सा ऊस सुद्दां जर मारपाचो जर एखादे फाटीं उरले कारण ते टेक्निकली आसा हांव ओपन आहा जाल्यार आमकां हो जो प्रोसिजर जो आसा इट वील बी रिपीटेड इन द नेक्स्ट इयर। पूण मुखार आमी कॉन्फिडंट आहा की बाबा ते जातलें आनी ताजे खातीर हांवें सगळ्यो प्रोसिजर हांवें सुरू केल्लो आहा। जी वेट जी आमी करतात ती तरी गोंयान करची अशें तांचें म्हणणें आसा आनी ताजे कडेन आमी इन्स्टंट तांकां होकार दिल्लो आसा कारण गोंयान करप आनी ते आमी भायर जी आमी फॅक्टरी जी सिलेक्ट केल्ली आसा तातूंत करप थोडोसो फरक येतलो। पण ताका आमचे कडेन ऑप्शन ना कांय। शेतकारांक खुश दवरपा खातीर ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी हांवें तांगेले एक्सेप्ट केल्ल्यो आसा। तांणी जे 600 रुपया जे कितें मागिल्ले आसा एक्स्ट्रा तितूंतल्यान थोडे तरी हांव तांकां दिवपाचो प्रयत्न करतलो कारण म्हाका शेतकार कोणा मुखार रडिल्लो नाका, तेजो कोणो जो आसा तो बावगलेलो नाका, तो शुगर केना भशेन तसोच अपरायट उरचो हें म्हजें मत जावन आसा। तांकां जो रेट मेळटलो तोच रेट आमी दितले, फाटले फावटी मेळ्ळा तो वयल्यान जाल्यार आमी एडिशनल वी आर आमी स्पेंड करता फक्त टू डू द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द शुगर केन फ्रॉम द गोवा टू खानापूर। तांकां पयलीं पासून संवय जाला ऊस मारपी सुद्दां आमीच दिया म्हणटा हाडून ते खंय तरी तेंच्यांनी थोडे कश्ट घेवंक जाय। सरकार कितें कितें करतलो ऊस मारपाचें काम सरकाराचें न्हू। ज्या मतदारसंघात सगळ्यात चड ऊस पिकता त्या सांगे मतदारसंघाचो आमदार प्रसाद गांवकार म्हणटा ह्या विशयाचेर सरकार वा ऊस उत्पादक संघटनेनूय ताका विश्वासातच घेवंक ना। खंयची मिटींग शुगर केन तूं जे शुगर केनाचो विशय लावन दवरता तेजी आयज मिटींग जाता तुमी दिसना म्हाका कांय इन्फॉर्मेशन नाशिल्लें शुगर केन फॅक्टरीची आज जी मिटींग जाल्या तेजी इन्फॉर्मेशन म्हाका कांय ना। जेन्ना खंयची मिटींग जाता कितें जाता जाल्यार तें आमकां कॉन्फिडन्साक घेवचें अशी म्हाजी मनांतल्यान म्हाका दिसता। पूण म्हाका दिसता आमदाराक कॉन्फिडन्साक घेता कित्याक जेन्ना जेन्ना एक गोश्टी घडटा आयज शेतकी संघटने कडच्यान म्हाका कांय रिपोर्ट ना। नॉर्मल जो उसकार आसा तेंचे कडच्यान कांय विशय ना। आज जावं ऑफिसांतल्यान डिपार्टमेंटा कडच्यान आमकां फक्त एक मिटींग आसा म्हण सांगन तें पुरो जालें, इतलेंच पुरो जालें आमकां। सचिवालयातल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी।